मुख्यमंत्री पर्रीकारान शुक्रारा वता राज्यसभेत काँग्रेसीचो खासदार दिग्विजय सिंगाक गोंयच्या सरकाराचेर बरोच कॉल आयलो। पर्रीकारान रक्षामंत्री पद सोडले उपरांत पयलेच फावट राज्यसभेत येवन अध्यक्ष उपाध्यक्षांनी बरोबरच्या खासदारांचे उपकार मानले। काँग्रेसीचो प्रभारी दिग्विजय सिंगान गोंयांत येवन टाइमपास केल्ल्यान आपूण सरकार करूंक पावलो म्हूण तोमणोय पर्रीकारान मारलो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार रक्षामंत्री पद सोडले उपरांत पयलेच फावट शुक्रारा राज्यसभेत उलयलो। मात पर्रीकार उलयतना काँग्रेसीच्या खासदारांनी बोवाळ घालपाचो सोडलो ना। वांगडी खासदार, अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षाचे उपकार मानूंक उबो राविल्ले कडेन ताणें दिग्विजय सिंगाक कोलोवपाचो चान्स सोडलो ना। You can repeat the notice. दिग्विजय सिंह जी, आपको you can repeat the notice. You can repeat और आपको विशेष थैंक किया है। Better repeat the notice. गोवा के मुख्यमंत्री ने आपको विशेष थैंक किया है कि आप जो है आप गोवा में आराम से घूमते रहे और हम सरकार बना पाए। वेजिटेबल्स, ते पयली पर्रीकार सकाळी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळ्ळो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। काणकोण बलात्कार करून मारिल्ली आयरिश टुरिस्ट डॅनिले लाफ्लिन ह्या फॉरेनर चलयेक श्रद्धांजली म्हूण काणकोण अर्दो दीस बंद दवरले। सकाळ सावन काणकोण बस स्टँड, मार्केट, दुकानां, बाकीचे वेव्हार आदेसभर बंद उरले। देवबाग काणकोण आयलँडांतली डॅनिले लाफ्लिनाचो खून जाल्लो। पुलिसांनी आरोपी विकट भक्ताक भितर उडयला। आपणे ते चलयेचो बलात्कार करून खून केला म्हूण विकट भक्तान कबुली दिल्या। बंदाचे निमतान लोकांची सकाळी काणकोण बसकाय जाली। त्या वेळाचेर आमी मागणी केल्ली आमकां प्रामुख्यान एक कितें करून पावळ्याक आउटपोस्ट दियात। दुसरे पावळ्याच्या बिचाचेर तुमी सीसीटीव्ही कॅमेरा लायात, रातचे पेट्रोलिंग वाडयात आनी जे कोण भुरगे आसा तेंची नांवां दिल्ली तेंचेर कारवाई करात। जाता जाल्यार तांकां तडीपार कराय म्हणून। अतिशय दुर्दैवी घटना, वाईट घटना आणि आम्ही हे सुद्धा आज जे हांगा ह्या लोकसभेचो निषेध सभेचें जे आयोजन केलां ताजे फाटलो हेतू फक्त इतलोच आसा की काणकोणच्या लोकांनी अन्याय खपोवन घेवपा जायना आनी घेनात। ते मायपाई तितले रिस्पॉन्सिबल जाता जेन्ना आपल्या भुरग्याक सपोर्ट करतात। जर तर भुरगे आपल्या मायपाईच्या उतराचेर रावले जाल्यार हे वायट घडूंक जावच्यो ना। तो जेन्ना कॉलेजीक वयता टायमार येता येना हे सगळें तुमी नोट करचें। जरी ती टुरिस्ट असली तरी आतांच म्हणला अतिथी देवो भव, एक देवासारख्या बायला मनशेचेर जेन्ना आघात जाता तेन्ना खंय तरी हांव काणकोणकार म्हणपाक म्हाका खंय तरी लज दिसता। आता जो पार्टी जालो हा लेट नाईट ह्यो पार्टी पयलीं बंद जावपा जाय। कारण कित्याक हांव सांगता ह्यातूंतल्यान ना जाल्यार दुसरी मर्डर घडटली आनी मर्डर घडटली। ऑफिसरांनी आतां हाजी दक्षता घेवची। काणकोणकार रस्त्यार आयिल्ले हांव सांगता लेट नाईट पार्टी पयलीं सद्या आयच्या दिसा जर आमगे कितें जर हें जालें जाल्यार पयलीं काणकोणाक चलपी लेट नाईट पार्टी बंद करा, आयच्यान बंद करा, परत आमकां रस्त्यार येवपा लायनाका। सो फर्स्ट थिंग आमच्या सरकारा कडेन आमी मागूंक जाय तें बाबा जेन्ना चार्जशीट जाली त्या पुलीस इन्स्पेक्टराची त्या डीवायएसपीची अकाउंटेबिलिटी जावंक जाय। जरी तर तेणें ती कन्विक्शन केलें ताका प्रमोशन दिया, जरी तर तेणें कन्विक्शन करूं ना ताका डिमोट करा। ही अकाउंटेबिलिटी पयली आसूंक जाय। सो ही अकाउंटेबिलिटी पयली पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जावं लॉयराचेर एपीपी कोण जबाबदारीचेर तेजेर पयली येवंक जाय। बाबा ही चार्जशीट जातली पयली पळय ताका पनिशमेंट और डिमोशन और तो कोण आडवोगात झगडटा ते काडूंक जाय।
सो हे माझ्या मागणे पहिले विच आय विल रेज इन द असेंब्ली. 14 मार्चाक जे मर्डर आनी रेप जाल्लो त्याच्या खातीर आमी सगळ्यांनी काणकोणकारांनी एकटेन जावन एक तेजी श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमी एक सभा आयोजीत केल्ली. त्या एका सभेक सगळे काणकोणकारांनी मोठी बरी सपोर्टान तेका सहभागी जाले. आमी जे बंद दवरले आसले ते सगळ्यांनी बरे प्रतिसाद दिन आनी सगळे बंद केल्ले आसा. आनीक तेंचे लागून हांव तेंकां सगळ्यांक देव बरी करूं म्हणटा. आनी अशेंच हे काणकोणकार आमी सदांच एकटेन आसतले आनी कसलेच वायट हे कृत्य करपा दिवपाना. तर आमकां गरज पडत जाल्यार हेज्याकूच चड आमी तेका ज्या मनशाक शिक्षा जावपा जाय तेका कडक शिक्षा जावपा खातीर आमी हेज्याकूय चड संख्येन उपस्थित रावतले. गोंयांत कोर्टाचे सुनावण्याचे कामकाज शुक्रारा जवळ बंद उरले. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयच्या वकिलाच्या संघटनेन काम बंद दवरपाचो उलो मारिल्लो. ॲडव्होकेट्स ॲक्ट अमेंडमेंटाक देशभरांतले आदोगाद विरोध करतात. कायदो आयोगान ही दुरुस्ती सुचयल्या. आदोगादांनी संपार वचप ह्या कायदो दुरुस्ते प्रमाण अवैध थारता. कायदो आयोगान सुचयिल्ली दुरुस्ती अलोकतांत्रीक, लोकविरोधी आनी घटना विरोधी म्हूण आदोगादांचो आर्ग्युमेंट. गिव एक ब्रेक.